गणेशोत्सवाच्या फाटभुंयेर मूर्ती तयार करपाक प्लास्टर ऑफ पॅरिस वापरपाचो प्रश्न परतून मुखार आयला। मूर्ती उत्पादनात 20% पीओपी वापरपाक परवानगी दिवपी राज्य सरकाराची अट बेगोबेग फाटीं घेवपाची मागणी पेडणे मतदारसंघातल्या शिल्पकारांनी केल्या। ह्या परिस्थितीक लागून पारंपारीक पद्दतीचो उपयोग करून उंचेल्या दर्जाच्यो मूर्ती तयार करप शक्य ना असो तांचो दावो आशिल्लो। प्लास्टर पॅरिस 20% आणि माती 80% हे बरोबर करूंक ना, हे अशें जावच शकना। कित्याक हे आमचे मिक्सिंग आमी केव्हा आतां म्हाका जरी 30 वर्सां आमी गणपती करता, हे अशें आमी केव्हा करूंक ना, अशें जावचें ना ते। हे सरकारान मातसो निर्णय मातसो फाटीं घेवपाचो। आयज आमी जमले ते आमचे सगळे चिकट माती पासून गणपती तयार करपी सगळे आमचे पेडण्यांतले मूर्तिकार, तशें इतर क्षेत्रांतले सुद्दां जे कोकोनट क्राफ्ट करतात ते आमचे सोनू शेडगांवकर तो सुद्दां हांगा आयज जमला। आमचो आयज जमपाक कारण म्हणजे आमचो आज असो विशय आसलो की आमी जाणा की ह्या फावटी आमच्या गव्हर्मेंटान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमचो तेंच्यांनी असो कायदो काडला की ते म्हणटात की चिकट मातयेन म्हणटा ते 20% पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पॅरिस वापर करू शकता आनी तुम्ही मूर्ती तयार करू शकता। की आमी इतले सांगपाक सोदता की आमी जर आतां म्हाका तर 20 वर्सां ह्या फिल्डार आहा, तशें आमचे खुबशे सिनियर आहात जे कितलीशीं वर्सां तांकां अनुभव आसा चिकट मातयेचो। आमी जाणा की चिकट मातयेन पीओपी घालून केव्हाच गणपती तयार जायना। एक खंय तरी तेंच्यांनी जो रूल घातला डिक्लेअर केला तो फाटीं घेवपाचो, तो कंप्लीट चुकीचो आसा। जेणे करून जर तेंच्यांनी अशेंच जर ते आमचे कंटिन्यू दवरीत आनी तो रूल दवरीत जाल्यार कितें जातलें की लास्टाक हे जे शाडू माती म्हणून बाजारांनी गणपती विकतात हे आमचो गव्हर्मेंट तांकांच सपोर्ट करतलो। हो बेग्यांतल्या बेगीन तो रूल फाटीं काडपाक जाय अशी आमची सगळ्यांची मूर्तिकारांची मागणी आसा। मेमोरंडम दिलात की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्यांचेर निर्बंध घालचे आणि एके वाटेन पेडणे तालुक्यान भरपूर प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्ते पावल्ले आहा, त्या मूर्त्यांचेर कशे निर्बंध येतले आता? जाले आमी ते सुद्दां त्याच्याच हेल्पान आमी सीएमा कडेन पावले की आमी दिल्ले लेटर सीएमाक की खंय तरी पीओपी गणपती आमच्या पेडण्यान बाकी गोंयभर वचना, आमी जाणा अख्ख्या गोंयान येयल्या, पूण आमी विशय घेवन गेल्ले आमच्या पेडण्यांतलोच पयलीं। आनी तेन्ना आमी ताका सांगलेले आमी की सीएमानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ली की खंय तरी स्ट्रिक्टली बंद जातले म्हणून। पूण आमी जाणा की आयतल्याच परिसरात आमकां पीओपीचे गणपती दिसून येता, पूण हे खंय तरी आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा आनी गोवा पोलीस यांच्यांनी स्ट्रिक्टली चेकिंगूय जावूंक जाय आनी सगळे ह्या फावटी कोणाकूच सेल करपाक दिवपाक जायना। आमचे गोंय हे आसा ते व्हडले कलेची खाण आसा। आज हे कलेचे खाणीन आमी जगभर न तर अख्ख्या इंटरनॅशनलाक सुद्दां पावल्ले आसा सगळे जाण।